नमस्कार येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या इंटरव्यूवान भितर आयज आमी सद्याक गोंयचे मोस्ट आयकॉनीक पार्क जॉगर्स पार्क म्हणटा थंय आसा आनी आमचे भितर आसा मुर्मुगांव तालुकाचे पालक मंत्री यंग एंड डायनामीक ट्रान्सपोर्ट पंचायत इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आणि मेंबर ऑफ द इंडियन GST काउन्सिल. वेलकम टू अवर शो मोहन गुदिनो. थँक्यू. नायस टू बी ऑन युअर शो. सर आयज तुमी पयलां संबोधन करतना तुमी खंय तरी सांगिल्लें आसा की जे स्वातंत्र्य विरांनी जे त्याग दिल्या जावं आर्म्स फोर्सीस पुलीस हांच्यांनी त्याग दिल्या ताची जाणीव खंय तरी यंगस्टरां भितर आसूंक जाय. हाजेर तुमचें कशें मत म्हणटा सर? पयले सुवातेर सगल्यांक हांव परबी दिता आयचे सुटकावे दिसाची 77th इंडिपेंडन्स डे. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू एवरी वन. आतां हो दीस आमी दर वर्सा मनयता, पूण एक विचार करपाची गरज आसा. युवक आमचे चड जाण आसा ह्या देशान. द यूथ पॉप्युलेशन इज मच हाय आनी ताका लागून तांकां जाणवाय आसा, जाणवाय ना जाल्यार जाणवाय दिवपाची, आठवण करपाची. आनी इतले त्याग आमच्या वडिलांनी आमचे पासत केल्ले आसा, आपले बलिदान सुद्दां दिल्ले आसा. कितले जाण मरत रावता आमच्या बॉर्डरांचेर, सोल्जर आसूं दी, ते खंयचे आर्म्ड फोर्सीस आसूं दी, एअरफोर्स म्हण नाका, नेवी म्हण नाका, मागीर BSFचे म्हण नाका, तशेंच आर्मीचेच पॅरामिलिटरी फोर्सीस दुसरे आसता. म्हणजे हे लोक कित्याक लागून आमकां सुरक्षीत दवरपा खातीरूच ते इतले आपले लायफ म्हणटा ते ऑन ग्रेट रिस्क एट एवरी पॉयंट ऑफ टायम. म्हणजे इतले ते आमच्या लागीं आमकां लागून जेन्ना करता, आमच्या देशा खातीर ते करता. आमी देशा पासत कितें करता एज सिविलियन्स इन आवर सोसायटी, एज सिविलियन पॉप्युलेशन आमी कितें तरी करपा जाय. प्रत्येक खेपे तरी आमी रावले की आमचे खातीर स्टेट करतली, आमचे खातीर पंचायत करतली, आमचे खातीर म्युनिसिपालिटी करतली. आनी आमी कितें करता एज सिटिजन्स, एक बरे नागरिकाचे नातेन आमी तेंचे त्याग आठवण करून आमी देशा खातीर कितें करता, आमी आमचे स्टेटी पासत कितें करता तें आमी करपा जाय. कितें तरी बरें काम करपा जाय. द ग्रेट टास्क ऑफ नेशन बिल्डींग म्हणणी आसा. आनी आमची एक गैरसमज आसता मोतीन, म्हणजे दीस इज ओन्ली द जॉब ऑफ ब्युरोक्रेट्स, जॉब ऑफ पॉलिटिशियन, जॉब ऑफ मिनिस्टर्स, गव्हर्मेंट. नो, नेशन बिल्डींग इज बाय एवरी वन. आनी जेन्ना इतले हे दिसा आमी याद करता, आनी हे दिसा आतां तरी बाब नरेंद्र मोदीन सगळें आठवण करपा खातीर हांगासून म्हणजे आमची माती सुद्दां दिल्ली मागून वयला. प्रत्येक बिडिओन प्रत्येक तालुकाची माती कलेक्ट करून दिल्ली वयता. कित्याक म्हणजे सगल्यांचें योगदान आसचें म्हूण. आनी हे देश बांदपा खातीर सगल्यांचें काम. तेन्ना आमी चिंतपाची गरज आसा. आमी एक एकदां पॉझिटीव ना करता तें करता, नेगेटीव करपा लागलेले आसा. रेस्पॉन्सिबल लिडर हांव समजता. खंयच्याय वाठारान आसूं दी, सरकारान आसूं दी, सरकारा भायर आसूं दी, एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा म्हूण दुसऱ्यांचे म्हणजे दुलाई करून दुसऱ्यांचे धर्मांचेर सुद्दां आड येवन कितें उलोवप म्हणल्यार हें सारकें चुकीचें जावन आसा. आमकां कांय अधिकार ना धर्म पॉलिटिक्सान ओ सोसायटीन हाडपा. धर्म तुजो म्हणजे इगोर्जेन आसूं दी, तुजे टेम्पलान आसूं दी, तुजे मस्जिदान आसूं दी, दुसरे खंय लोक म्हणजे प्रे करता थिंगा आसूं दी. समाजान हाडपाचें न्हू. समाजान हाडल्यार निसंटन जातलें. इतलें खबर ना आमी इतले बेजबाबदार जाला. कोणा आमी म्हणजे हे दुसऱ्याचे खांदार आर्म धरून फार मारता म्हणटा ते भाशेन कोणा टार्गेट करपा जाय. तुमी सारके विसरले कशें वागपाचें ते. म्हणजे इतले तुमचे तकली म्हणजे मातशें तरी लूज खंय जाला की तुमकां खबर ना तुमी कितें करता ते. हें चिंतपाची गरज आहा. गोंय सदां शांतिकायेन लोक रावला. कोण चिंतना हांव हिंदू, तो क्रिस्तांव, तो मुसलमान, बरे भाशेन रावला. अयोध्ये येदो व्हडले प्रकरण जालें खूब वर्सां पयलीं, तेन्ना कितें जाल्लें? कांयच जावना. कितें जावना? गोंयकार तशें न्हू. आतां वीक हाडपाची प्रयत्न थोड्यांचे चल्लेले आसात. तांकां दिसता आमचे बाब नरेंद्र मोदीचो सरकार इतलें बरें काम करता, हांगा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतूय इतलें बरें काम करता, तेजे खालार डबल इंजीन आमी मोडटा. बदल जायत आहा गोंयान. हो बदल तरी चालू उरलो आनी एक 4 वर्सां. जे नक्षा आसा गोंयची, जे हें चरित्र आमी म्हणटा, जे गोंय भांगाराचें जें आमी म्हणटा, खरें भांगाराचें गोंय कशें चोवपा मेळटलें तें खंय तरी कसडोवपा जाय. कशें कसडटले? समाजान लोक रावपी आहा तेंचे मदें फूट घालप. जशें ब्रिटिशर करताले डिवायड एंड रूल, अशें तेंची करपाची प्रयत्न चल्लेले आसा. पूण आमी हें कशें जावपा दिवपाना आनी गोंयचो लोकूय हें जावपा दिवपाना.
ते तरी फ्रस्ट्रेट जाला तेणें आनी खंय तरी फ्रस्ट्रेशन काडचें हे भाशेन लोकां मदें कांयच्या काय उलोवन लोकां मदें फूट हाडून कम्युनिटी डिवायड करून आमी जाणा हिंगा म्हाजेच हिंगा गांवांत हांव सांगना खंय ते काय बरे लोक बरे भाशेन रावताले आज फूट करून दवरला लोक दुसरेच भाशेन पळोवपाक लागला आतां आमी ते फूट पडला ती म्हणजे दार ती भरपा जाय जशें एक वेर येयल्यार आमी ते सिमेंट घालून भरता तशें आमकां हें काम करचें पडलें हें केन्नाच पयलीं पडना हे हिंगा आसप म्हणल्यार निसंटन जावप लोकांनी हें रियलायज जावपाक जाय बेश्टे धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान कातीचे जावन आमी हें डिविजन हाडया नाका गोंय म्हणल्यार सुंदर गोंय आमचो सारको शिकिल्लो लोक आमचो बरो लोक गोंयचो आख्खे जगाक आमकां मानता गोंयकार म्हणल्यार हांकां ट्रस्ट करपा जाता हे बरे लोक म्हूण आनी हांव कितें चल्लां म्हाका समजना सर तुमकां खंय तरी दिसता की दीस कूड बी लायक एन आय ओपनर आनी खंय तरी एक रिलिजियस टॉपिकाचेर उलयतना एस्पेशली ऑन पब्लीक प्लॅटफॉर्म्स देर शूड बी पीपल हू शूड बी रिस्पॉन्सिबल वायल देर डुईंग एनी स्टेटमेंट्स यू फील लायक दॅट पळय आमी आमचेर जितले आमी व्हडले जाता खंय आमी म्हणजे ग्रोथ आसता एक मनशाची एक लिडर ल्हानसो आसता पंचायत लेवलार मागीर तो उंचले पावंड्यार पावता मागीर तेजे उंचले पावंड्यार पावता जितले आमी वयर पावता तितली आमची जबाबदारी आसता हे लोक जे बेजबाबदारपणां करता तेणी मातशें तरी विचार करून दी तेंच्या मनान देवा लागीं मागून दी हांव मागता देवा लागीं तेंचे मनान बरी बुद्धी घाल म्हूण कोणा टार्गेट करपा जाय म्हूण तुमी लोकां मदें फूट घाल नाका टार्गेट करपा जाय करा अवश्य हांव सुद्दां टार्गेट जाल्यार हांव फेस करपा रेडी हांव फेस करूनच जिखून आयला न्हू 7वे फावटी सो म्हाका कितें फरक पडटा पूण लोकां मदें तुमी फूट घालता ती खूब माग पडटली फुडाराक अशें जावपा जायना तें म्हाजी खरें म्हाका वरी आहा तेजेर हांव चिंतता केन्नाय अरे बाबा हें खंय वयता काय वेर आर वी गोईंग अशें जावपा जायना सर आयज खंय तरी तुमी संबोधन करतना एक तुमी स्टेटमेंट केलो की खंय तरी आयज इंडिया हॅज गॉट इंटू 77th इयर ऑफ फ्रिडम पण खंय तरी नेगेटीव मायंड्स हाजे कडच्यान फ्रिडम जावंक जाय जायते फावट आमी पळयलां की मोपा एअरपोर्ट आयलो काय दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जातलो अशें बोवाळ चलता जावं वेगळे वेगळे तुमचे प्रकल्प हाडोवपा खातीर RTI लोक मारता आतां येदो व्हडलो जॉगर्स पार्क आसा खंय तरी ताका सुद्दां बंद करपाक प्रयत्न लोकांनी केले हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा सर हांव नको हेंचे मायंडसेट म्हणल्यार कितें तें हांव आसा तांकां ते म्हणजे एक म्हणणी आहा ईट फुटबॉल ड्रिंक फुटबॉल प्ले फुटबॉल ड्रीम फुटबॉल म्हूण हे म्हाजी सपनां पळयता आनी म्हाजी सपनां पळयता पळयता पिशे कशें जाता आनी हे पिश्याचे वागणूक जी आसा समाजान उलोवप जें आसा तें समाजा म्हारग पडटा ती म्हाजी चिंता आसा म्हाका आवश्यक तुमी टार्गेट करा हो इतलो सुंदर जॉगर्स पार्क करतना हे लोक कितें करता RTIचे मागोन 6-7 एप्लिकेशन बंद करपाक जत प्रयत्न केली जावना तेंचे कडेन चालू आसा 98% वर्क कंप्लीट 2% उरला जे लोकां बडकून गायले ते म्हाका येवन सॉरी म्हणलेले आसा ते म्हणटात ना उमक्यान आमकां सारके फुलयले इतले बरे सुंदर जातले म्हूण आमकां खबर ना वाव प्लांट म्हाजे वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट जे केला तेंय बंद करपाक खूब प्रयत्न केले आनी म्हाका खबर आसली म्हणून हांवें तें एनावन्स सुद्दां करूं ना आय गेव इट एज अ सरप्रायज नाव एवरीबडी इन गोवा एवरीबडी elsewhere in the country wants to copy that because from a very low investment that also to Swachh Bharat mission SBM खालार हांवें हें केल्लें आसा बाकीचे कडेन SBM आहा पूण इतलो बरो प्लांट होयना सो आय डोंट मायंड इफ इट इज रेप्लिकेटेड एवरीवेर रादर आय विल बी हॅप्पी सो हे भाशेन हांव काम करता तेन्ना तेंय आमकां आडावं येवप तेंय आमकां क्रिटिसायज करप सोशल मिडियाचेर घालप हें कितें आज सोशल मिडिया म्हणल्यार इट इज विदीन द रीच ऑफ एनी वन जो कोण 2 पयशांचो वालोर ना तो आपलो वालोर करपाक ट्राय करता कांयच्या काय घालून एकदां गाडयो सुद्दां घालता वॉट इज दीस हॅपनिंग आय डोंट नो म्हणून हांव म्हणटा यू शूड बी पॉझिटीव एंड माय एडवायस टू अदर्स डोंट गेट पर्टर्ब्ड जाय ते येवन दी म्हाजेर कितले येता हांवें केन्ना रिप्लाय केला तेच आपण फेडअप जावन बंद जाता मागीर हांव म्हणटा जाय तितले घाला आनीकूय घाला तुमी जितले म्हाका म्हणजे हे भाशेन नेगेटीव घालतले तितलो आनी घट जाता दॅट इज माय टॉनीक यू आर गिवींग मी टॉनीक टू बिकम मोर स्ट्रॉंग the best in me comes out. I am actually thankful to them. But I am feeling bad. It affects society. Members of different organization. तांकां इफेक्ट जाता तेंचे मतेन तुमी फुटाफूट करतात ते म्हाका दूख जाल्लें आसा म्हाका दूख दिलें म्हण हांव वयल्यान हॅपी हांव आनी घट जाता सर तुमचो आतां हो जॉगर्स पार्क आसा इज वन ऑफ द आयकॉनीक पार्क्स आनी मेनी ऑफ द पीपल इन गोवा डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज दे वॉन्ट अ सिमिलर पार्क लायक दीस लास्ट टायम तुमच्या बर्थडेक CM हॅज सेड दॅट द वाव प्लांट इज वन ऑफ इट्स कायंड इन गोवा आनी खंय तरी ही वील रायट टू दी नॅशनल पंचायत युनियन पंचायत मिनिस्टर हाऊ डू यू फील टुडे सर दॅट वाव प्लांट कॅन बी सेट एज एन एक्झाम्पल फॉर अक्रॉस द कंट्री I feel very proud. I have raised the benchmark for doing projects.
एट द लोवस्ट कॉस्ट पॉसिबल. आनी हें म्हाका खबर आसली हांव करता तेन्ना दीस वील बी रेप्लिकेटेड, दीस वील बी कॉपीड, दीस वील बी सॉट आफ्टर बाय पीपल फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्युन्सीज एंड एल्सवेअर इन द कंट्री. हांवें एकूच मनशाक कमिटमेंट दिला, बाबजीत आरोलकर, तो म्हाजे फाटी लागलो, तो मुद्दम चोवपाकूय येयलो, ताका कोणें तरी सांगलें, पार्कूय चोयला आनी वाव प्लांटूय पयला, आपल्याक जाय म्हूण, आनी तेजे कडेन जमीन आहा. हांव म्हणटा हेरांकूय कोणा कडेन जमीन आहा, हांव तेंची मदत करपाक रेडी आसा, हांव तांकां हेल्पूय करपाक रेडी आसा म्हाजे ऑफिसर घेवन. लेट अस डू इट इन ऑल होल ऑफ गोवा, वी आर ऑल वन. म्हाका कांय लागना तसले कसले हें दुसरे केल्यार म्हाजें कमी जातलें अशें ना, हांव वयल्यान हॅपी. Goa, we say keep it clean and green. We want Goa to be kept clean and green. Goa should be remain beautiful. Footfall of more tourists coming, more people wanting to come. आमकां हेंच जाय. टॉकिंग अबाउट टुरिस्ट, एक मोठो बोवाळ केन्नाय गोंयांत पडटा इज दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट खंय तरी बंद जावपाचो आहा, मोपा एअरपोर्ट चालू जाले, फ्लायट्स डायवर्ट जाले एज दी पयर 2 दीस पयलीं हांवें एक न्यू वॉशरूम इनॉग्रेट केला. तो वॉशरूम बेश्टो एक टॉयलेट न्हू, खूब व्हडलो, तितून इवन चेंजींग रूम आसा, म्हणजे टू हॅव बाथ चेंज एंड ऑल दॅट लायक इट इज देर इन द नोन एअरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स. जेन्ना ते इतले पयशे मोडटा, आतां ओल्ड टर्मिनल मोडून 2 न्यू एरो ब्रिज येता, आतां तेंचे फुडें फर्दर एक्सपान्शन आहा, फुडें तेंचे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस आहा, थिंगा तितले फुडें व्हरोन आनी 2 एरो ब्रिज, म्हणजे आनी 4 एरो ब्रिज घालपाक सोदता. सपोज तेंचें इंटेंशन आसलें, वेन इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इज अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, दे वूड हॅव डन दीस एक्सपान्शन. हें बेश्टी अफवा उडयता तशे लोक. हांव तुका सांगता गोंयान कितें जाता तें. कोंकण रेल्वे येता तेन्ना कितलें ऑपोजिशन केलें, कोंकण रेल्वे नाकाच म्हूण आख्खे गोंयान चडवड केले. कोण हें करपी? कितें वायट जालें? सेम वे मोपा नाका म्हूण केलें, मोपा येयलो, कोंकण रेल्वे येयली. म्हणजे हे लोक फकत भडकायन सगळे एडमिनिस्ट्रेशनाचो टायम वेस्ट, पुलिसेचो टायम वेस्ट, तेंचोय टायम वेस्ट. तोच टायम हांव तांकां एकूच सांगली आहा, इफ दे यूज इट फॉर अ कन्स्ट्रक्टीव पर्पज एंड बी लिटल पॉझिटीव, लिटल, चड पॉझिटीव जायनाका, एक 30% तुमी पॉझिटीव जाल्यार बदल येतलो समाजान. तुमीच बरें करपाक लागतले, तुमचे वाव वाव करतले लोक. नाल्यार नेगेटीव करून तुमी खूंय पावले, थिंगाच आहा तुमी, आनी थिंगाच उरतले, आनी हेरूय लोकां फोडान घालतले. म्हणटा तसले खबर ते. सर, तुमचे डिपार्टमेंट्स जे आसा तुमकां दे आर दी डिपार्टमेंट विच आर क्लोजली कनेक्टेड, म्हणजे सारखे ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांक कनेक्ट जाता, पंचायत जावं, इंडस्ट्रीज जावं, ट्रान्सपोर्ट जावं. सर, तुम्ही रिसंटली एक 100 टॅक्सीज फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे विदाउट एनी बेजीक इन्वेस्टमेंट दिले, आनी एक खंय तरी ते मनीस फाल्यां परवां 70-80 हजार जोडूंक शकता. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें? वॉट इज युअर मेसेज टू अदर पीपल? See, this is a unique scheme again in my transport department. एक पैसो ना घालता, थोडेशे कितें ते चार्जीस बँकाचे फारीक करपाक ते सोडून बाकीचे लोक आहा ते, तांकां एक पैसो घालपाक पडना. आमचे युवक आहा ते 100 लोकांक टॅक्सी दिवप म्हणल्यार 100 लोकांक जॉब दिल्ल्या भाशेन. And I have got data and statistics. Some people are not prepared to believe. I am going to officially announce it at a press conference. 80,000, 70,000, 50,000 जोडपी खूबच लोक आहा, सगळे लोकल आमचे आनी पेडणेचे. When they lost the land, it was my initiative that I said I must give something special to them. So my something was sticking in my head that कितें तरी दिवपाक जाय. तेंचे नांव ना आख्खे गोंयच्या लोकांकूय मेळटा. गोंयचे टॅक्सी पात्रांव स्कीम, मुख्यमंत्री टॅक्सी पात्रांव स्कीम. सो हेजेर सगळ्या फ्री मेळटा ही टॅक्सी. आनी हांव गोवा मायल्सा आभारी आसा. गोवा मायल्साचे हांव खरेंच तोखणाय करता की ही स्कीम तेणी घडोवन हाडला म्हूण. आतां फुडले मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्टूय हांवें तांकां ॲप करपाक लायला. दीस इज गोइंग टू बी समथींग फॉर द फ्युचर वीच ऑल्सो दे आर डुईंग फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट स्पेंडींग अ सिंगल पाय टू द गोवा गव्हर्मेंट. दॅट इज द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्टान हांवें खूब बदल हाडलेलो आसा. त्या इमिडिएट रिजल्ट आतां दिसना, स्लोली आतां दिसपाक लागला. म्हाजी बस ती स्कीम, ती स्किमूय अडेच वर्सां पयलीं हांवें कन्सीव केली. कांय कारणां लागून ती जावना, पूण आतां जाला. पयर आमी मडगांव लॉन्च केली. हळू ही तरी बिल्डअप जाली, जी आमची प्रयत्न आहा आनी बिल्डअप करपा. देन ट्रान्सपोर्टेशन वील बी समथींग डिफरंट वॉट पीपल हॅव नेवर एक्सपिरियन्स. ती म्हाजी इच्छा आसा. एक एपाचेर वचपाची गरज आसा टॅक्सीवाल्यांनी. वी आर इन द एज ऑफ टेक्नॉलॉजी. वी कॅनॉट बायपास द टेक्नॉलॉजी. वी हॅव टू एडॉप्ट इट टू द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड फॉर गोवा. हें तेणी चिंतपाक जाय. आदले दीस गेले आनी आदले दीस ते काळ उरोना. They have to work hard, earn more money. And if some people can earn 80,000,
with a simple WagonR vehicle. If they have bigger vehicle, they get better quality tourists who pay more, they learn even more. ते चिंत ना आदली सोय एक ट्रीप मारपाची ओ दोन मारपाची मॅक्सिमम सुशेगाद मागीर खंय तरी रिलॅक्स करपाक बसपाचें हांव फुडलें उलयना तांकां खबर आहा ते कितें करताले ते आनी तितूनय बीन थोडे पात्रांव जाला व्हडले तेंकडे 20-50 दोन गाडयो आहा आनी लढाई करपाक कोणाक लायता जो एक टॅक्सी आहा वो दोन टॅक्सी आहा ते बाबडे रस्त्यार येता आनी हांकां सपोर्ट करता हे 4-5 लिडर आहा इफ वी रेन दीस पीपल इन हेंचेर तरी सारकी कारवाय जाली हांव सोमते लायनीर येतले हांव तरी कडक रावला पूण कितें आहा ते कोण तरी आमदाराक दोत्ता कोण तरी मंत्र्यान दोत्ता ते मागीर मोव पडटा आनी म्हाकाय मोव करता मागीर पूण हांव हाल्ली आतां मोव जावपा ना हांवें डिसायड केला खंय तरी शिस्त येवपा जाय खंय तरी बरो एक प्रॅक्टीस कशी ट्रान्सपोर्टाची येवपा जाय आनी हे जाग्यार बसोवपाक दीस इज द टायम हे आमी आतां जाग्यार बसयना केन्नाच जावपा ना. So whenever Mauvin Godinho makes any announcement, people wait for it because Tanga Khaintari site is going to be an out-of-box initiative. Sir, you have recently announced that major bus stands are going to become bus ports. You met Union Minister Nitin Gadkari. What do you want to tell the people how the bus port is going to be like? See, हांव नितीन गडकरी अप्रोच जाला तेन्ना हांव जाणा तेणें गोंयान जितलो पयसो दिला आमचे हायवे रुंदीकरण करपाक ब्रिज बांदपाक जे खंयचे स्टेटी तेणें दिवना ऑफकोर्स तेणें खूब स्टेट हेल्प केला आख्खे देशान तेणें एक चळवळ कशी केला इन ट्रान्सपोर्ट समथींग युनीक हांवें सांगलें गोंय ल्हान स्टेट आमचे कडेन पयशे ना बस स्टँड बांदपाक आमी अशेंच रावपाचें ट्युरिजम स्टेट तुका कोणें बस स्टँड कर म्हणून हांव तुका बस पोर्ट दिता मॉडर्न वन लायक अ एअरपोर्ट लॉन्च अशें म्हाका सांगपा लागलो एन्ड आय वील मेक इट अ रियलिटी आनी तो कितें उलयता करून दाखयता गोंयचे खातीर गोंयांतसून स्टार्ट जालें while appreciating my गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम he said you also worked out something unique I will give you something unique he is working out something it is in the final stages तें केल्यार आमचे बस स्टँड पयले पणजे मडगांव वास्को म्हापसा पयले it will become like bus ports modern bus stands which I want to do as soon as possible. I am waiting for an appointment. Moment I get appointment, I will go with all my officials. And it is going to be a sort of PPP between state government and the center. सो कोणाचेर एलिगेशन येवपा ना 30 वर्सांनी आमकां परत ते रिट्रान्सफर करतले सगळे आनी फॉर 30 years वॉट एवर द रेवन्यू यू गेट 50-50 रेवन्यू शेअरिंग जातलें हें तेणें म्हाका सांगलो ऑन अ ब्रॉड लायन बेजीस वी वील बी फर्दर डिस्कसींग वेर इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट वील बी प्रोटेक्टेड अशें केल्यार कदंबा फाल्यां कोणा कडेन भीक मागपाची गरज पडपा ना सरकारा कडेन कदंबा कॅन स्टँड ऑन इट्स ओन फीट माय एफर्ट्स आर दॅट वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन दीस इज वन ऑफ द इनिशिएटीव through the transport department we want to stand on our own feet whether transport department or Kadamba transport corporation because ultimately we look after transport एक बरो transport system evolve केलो आनी जे लिकेजीस जाता गव्हर्मेंटाक कांय रेवन्यू मेळना तो मेळपा लागलो ही बरी गजाल जावन आसा एकूच उदाहरण दिता गोवा मायल्स येयले उपरांत फ्रॉम द टायम इट हॅज कम दे हॅव पेड 7 crore GST as of today little more than 7 crore बाकीच that means they have only I think 1/5 or 1/7 of the share that means 6 so ante azuni ulla revenue एक पैसो गव्हर्मेंटा येवना that's the reason they don't want to go on the app they want to do business without paying any taxes they want to do things without being accountable so this thing has to stop that's why they have to come on the app and they have no intention of coming but I will see in due course that they come on the app. सर एक मेजर इशू जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांक उलयता आयज जायते एक्सिडेंट जाता ओवर स्पिडींग ड्रंकन ड्रायव्हिंग कोण मरता रस्त्यार गोंयकारांकूय दुखता तुमकांय दुखता आसतलें सर वॉट आर युअर प्लॅन्स नाव आनी हाऊ डू यू लूक एट सच सिट्युएशन्स म्हणजे कोण ड्रंकन ड्रायव्हिंग करता सम इनोसंट पीपल आर किल्ड फॅमिलीज आर डिस्ट्रॉयड हाजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें सी म्हाका खूब दूख जाता वेन आय सी लायफ्स बींग लॉस्ट ऑन द रोड रस्त्यांचें रुंदीकरण स्मूथ रोड आमी लोक मरपा जाय म्हूण स्पिडीन वचोन करूना आमी रस्ते करूना बरे पिवपाचे खंय क्लबान आनी मागीर गाडी देखून चलोवपा जायना जाल्यार उबे रावपा जायना जाल्यार गाडयेन बसपाचें आनी दुसऱ्या एक बॉम्ब कसो रस्त्यार हाडपाचो ही आमचे बिलकूल आमी एलाव करपा जायना आनी ताका लागून आमचे सेफ्टी कावन्सिलूय मेळपाचें आसा ऑलरेडी स्ट्रिंजंट लॉज आर देर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजंट इनफॅक्ट वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आय फील फुडारा इफ आय किल समबडी हॅविंग बींग ड्रंक आय शूड बी मेड टू पे फॉर वॉट दॅट पर्सन वूड हॅव अर्न रेस्ट ऑफ हीज लायफ अदमासान कितले सुमार तो जोडपाचो तेजे फॅमिली दिवपा म्हाजेर जबाबदारी घालपा जाय हें केले बगर कोण सुदारपा ना दुसरें एक खास्ती कशी थोडो तेंप ते भितरूय आसपा जाय तेन्नाच एक भिरांत कशी येतली आतां कितें रोखडे उठ सूट कोणाचो फोन येता कोण दाव मारता
वचून कोण कोणा XYZ इन्फ्लुएन्स करता तो पुलिसे फोन मारता एका आनी ते दांपले घेता म्हणजे ते दांपणे घालता ते कितें जालां ते इन्सिडेंटाचेर हे भाशेन जावपा जायना एवरी लायफ इज व्हॅल्युएबल the same people who through whom it has happened, if it had happened to their own brother or sister or their own close family member, would they have been happy? म्हणजे दुसऱ्यांचे लायफा वालोर ना तुमच्याच लायफा वालोर आहा हें हांव विचारपाक सोदता सो हें बंद जावपा जाय तेका लागून लॉ स्ट्रिक्ट केल्यार एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट केल्यार ऑटोमॅटीक हें बंद जातलें न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आयले उपरांत फायन्स इन्क्रीज जाले उपरांत थोडोच वेळ मातशें बंदी आयली आतां लोक फायनूय दिता आनी फास्टूय चलयता म्हणजे कितें म्हणजे तुमची इच्छाच ना मातशें हें करपा सुदार हाडपा रस्त्यार डिसिप्लीन ऑन द रोड्स दीस थिंग शूड स्टॉप सो वी वील बी वर्किंग इन दॅट डायरेक्शन व्हेरी व्हेरी क्लोजली इट पेन्स अस टू सी सो मेनी एक्सिडेंट्स टेकिंग प्लेस Even termed it as murder on roads, sir. Of course, I am still saying when you are drunk, you have no control of yourself. You are a murderer on the road. You can murder anybody, including you'll kill yourself also. It's like you murdering somebody and you committing suicide. So I don't want this happening in Goa. Coming to the industries, you just said की 45% अजूनही तुमका डेटा जो आसा गोंयकार आसा दिस फिगर विल रायज ताजेर कितें म्हणणें आसा सद्याक इंडस्ट्रीन कामाक आमची प्रयत्न चल्लेले आसा मॅक्सिमम गोवन्स एम्प्लॉय करपाचे इनफॅक्ट तांकां परमिशनां दिता आसतना तांकां लँड दिता आसतना आमी कशें कंडिशन घालपाक शकता प्रॅक्टिकली कशें तें इम्प्लिमेंट करपाक शकता कंडिशन गायले फाल्यां इम्प्लिमेंट करपा जायना अशें नाका तशें हेजे फुडें थोडे मंत्री जावन गेले हेच चिंतून 80% गोवन्स म्हणटात 20% सुद्दां गोवन्स घेयना आसले तांकां वचून मेळ्ळ्यार ते 80% जाताले अशें ना खऱ्या अर्थान आमचे कडेन डेटा आसा 45% गोवन्स घेतलेले आसा बट इट इज द एंडेवर ऑफ दीस गव्हर्मेंट टू मेक इट एटलीस्ट 60% ऑर एटलीस्ट 50% तरी अर्दे तरी गोंयकार आसपा जाय म्हणजे तांकां कंपनी ते घालपाक काम स्टार्ट करता तेन्ना फावंडेशन स्टोन घालता तेन्ना आमचे भुरग्यांक व्हरोन तसल्याच कंपनी तेणी खंय तरी ट्रेन करपा जाय तेंचे लोक हाडून ट्रेन करपा जाय म्हणजे ते फॅक्टरी येता तेन्ना ना तूं असलो ट्रेन लोक तुमचे गोंयान ना अशें म्हणपा जायना सो पयलींच ट्रेनींग दिवपा जाय आनी हे बाबतीन आमी केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमी करतले एंटायर एज्युकेशन सिस्टम अंडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज बीइंग enhanced the capacity to absorb more skilled people, train more people. Once that happens, I think this will help and go a long way. Environment friendly industries. Yes, environment friendly industries. To promote that is our motto, not any type of industry. So one last thing before you go, what is your message for the youth and the entire people of Goa who are watching you today on Independence Day, sir? I say we attain independence out of the sacrifices of our forefathers who gave their everything, including blood and their own life. Now it is up to us as young people to think what we will do for society, for civil society, for people around us, at least matching 50% of the sacrifices made, including giving up their lives by our elders. So it is time to think what I do for my Goa, what I do for my India, what I do for my country. As John F. Kennedy had said, don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for the country. Therefore, I am telling the youth, don't only think what government can do for you. Think what you can do for society, what you can do for the better good of Goa. Thank you so much, sir. Thank you for a valuable time. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Yeah. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.